ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुदेव की जय। जगद्गुरुशिला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे मंत्र हे विषयांतू श्रीला प्रभुपादरान धर्मशास्त्र आणि वैष्णवांगेले प्रवचन आधार करून तांगेले बुकांतू विस्तार जावन सांगिल्लें ते संक्षिप्त करून हांव सांगूंक प्रयत्न करता. आमगेले हृदया भितरी न्ही दोन पडलेले कृष्णा बुधाक जाग करचें हे मंत्र जप. ते एक उत्तम जावन आशिल्लें एक मार्ग म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांतले जनाक आत्मसाक्षात्कार, मुक्ती प्राप्ती आनी परमपद प्राप्ती हे सगळे लभ्य करून दिवचे अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत ललित, अत्यंत आध्यात्मिक मार्गद हे मंत्र जप. हे मंत्र जप विंगड मार्ग सगळे विंगड मार्ग सांगिल्ले कर्म ज्ञान ध्यान मार्ग हे सगळे कलियुगांत हे अनुष्ठान करचें मस्त कष्ट. हे मंत्र जप हे मंत्राचे अतींद्रिय दिव्य शब्द स्पंदन आमगेले भौतिक इंद्रिय मनोबुद्धी पार करून आत्मीय स्थलांतू काम करचें. हे महामंत्र कीर्तन केल्यार एक शुद्ध भक्ताले हृदया भितरी आत्मीय आह्लाद उन्माद अनुभव जाता. आज तशी अनुभव जात नाशिल्ले ते भक्तांगेले लक्षण सांगिल्लें आसा. 8 लक्षणां हांगा सांगिल्लीं आसा. एक आसा म्हळ्यार कसलेय उलयले स्तब्ध जावचे आनी हुमान थापचे, हुमेन तूं बुडचे, मागीर रोमांच येवचे, गदगद येवचे, आंगांत कडकड येवचे, क्षीण सुस्त जावचे, दोळांतू देवाचे रडचे, मागीर अखेरी बोध जिखून पडचे. हे सगळें ते लक्षण सांगिल्लें आसा. हे मंत्र परिशुद्ध भक्तांगेले उट्टू मेळून जप करतना आमकां ताचें फळ मेळटा. अभक्तांगेले उट्टू केल्यार ताचें फळ दोशलिप्त जाता. सर्पांनी स्पर्श केल्लें दूद विशलिप्त कशी जाता पळय तशी. हे मंत्र जपाक वेदमंत्रांतू आशिल्ल्या बरी कठीण नियम निबंधना बाधक जायना. कोणाकय खंयचे वेळारी खंयचे अपवित्र जावन अशा जागारी हे मंत्र जप करीत. स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिं म्हणल्या वरीके चंडाळ जावन आशिल्ले एक मनशाक शिकारी रत्नाकरू म्हणी आशिल्ले जनाकय एक चेडडाकय कसला चेड सांगचे एक सूण आतां हे मंत्र जप करून उड्डेत नृत्य करीत नंचू वयचो. हरे कृष्णा म्हळ्यार हरे कृष्णा राम हे मंत्राचे बीज पद्दत. हरे म्हळ्यार हरा म्हळ्यार कृष्णाले अंतरंगा शक्ती, हादिनी शक्ती, उत्कृष्ट शक्ती राधारणीक संबोधन करचें. कृष्णा रामा म्हळ्यार आनंदमुर्ती कृष्णाक संबोधन करचें. त्यावेळी हे राधे, हे कृष्णा, हे रामा, म्हाका तुगेले नित्यसेवेन तूं नियमीत करून म्हाका तुगेले सेवेन तूं प्रपोजा खातीर हांव प्रार्थना करता. केन्नाय नित्य जावन तुगे सेवेन तूं
राम प्रार्थना करता मनुष्य मंत्राचे अर्थ हरे म्हळ्यार कृष्णाले उत्कृष्ट शक्ती माया म्हळ्यार कृष्णाला अधमशक्ती अद आम्ही जीवात्मा सगळे कृष्णाला उत्कृष्ट शक्ती जे आशिल्ले तडस्सा शक्तीले अंशद त्यामुळे आम्ही उत्कृष्ट शक्ती आम्ही अधमशक्ती जे आशिल्ले मायांतू संपर्क करतना आमकां एका समाजलेक मेळा मिली येना त्यामुळे आमकां त्या समाज मेळा त्या अवस्थेंतू आमकां दुख्ख अनुभव करपाक येता ते आमकां संवसारांतू हे दुख्ख आमी अनुभव करताच जाल्यार हे उत्तम शक्ती आशिल्ले आमी आनी उत्तम शक्ती आशिल्ले हरे ते शक्ती जेवन आमी संपर्क करतना हे मंत्र म्हणटना आमी संपर्क जाताची त्यामुळे ते आमकां तें म्हळ्यार उत्तम शक्ती उत्तम जें आशिल्लें मेळा म्हणलें कळ्ळें तें मेळा म्हणलें तूं आमकां ते समजले आमगेले सोदवे जें आशिल्ले एका अवस्थेंत आमगेले ते अवस्थेंत आमकां परमानंद आत्मीय आनंद आनी ब्रह्मानंद अनुभव करूं येता त्यामुळे हे मंत्र आमी कशी म्हणका कशी खंयच्या भावांत म्हणका निष्कळंक जें आशिल्लें निष्कळंक एका चोड्डू निष्कळंक निर्दोशी निर्मल जें आशिल्लें एक चोड्डान तागेल्या अम्माक लागीं यावका म्हणून तागेल्या अम्माले सानिध्य यावका म्हणून कशी म्हळ्यार रोवण व्हड्डान आपयता ते भावान जेवका आमी हे मंत्र म्हणका जाल्यार म्हूण सांगताचे त्यामुळे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून आमी ते निष्कळंक भावारी आमी हे मंत्र जेप करतना कसलेंचे दोश नासले कसले अपराध करनाशी आमी हे मंत्र व्हड्डान म्हणटना आमकां ताजे कशें येता म्हळ्यार कृष्ण आमगे लागीं येता कृष्णा सानिध्य आमी अनुभव करताची ते आनंद आनी आमी अनुभव करताचे हे मंत्राचे महिमा सो तुमकां धन्यवाद हरे कृष्णा.